आम्ही बामून बायला कसं की उलयता बसिलीन ती मध्ये तो आयल्या वस म्हणार वत्त की पडे. हा सॉरी सॉरी माय हा वत्ता. गायत्री राबा कसन मावानो कसं नाही अर्जंट विषय असल्यावर सांगಮ್ಮ सुरवेली ते खुर्चेर बैस. तसल कसं अर्जंट ना मावानो कडेर सांगतो तुमका. हो 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 मावा लगी गुटगुटार उरलो मावांक तुगल कैवश करून घेऊ का म्हणसवे टाकपरा हाव सोना कळवे. नायत गो गायत्री तुम्ही गेला गुटगुटा आरुल नो मग कैवश कोण घेतलं रे घर आणि के चांगदत नव्हे ते पापी गेल भैय. एक काम करी हेद्रा का सांगून सोडी कसं म्हण सांग सुरवेर बैस बैसून उरलय. नक सोडाती मांक कोपेत कडे रे. हाव माव तू गेलो हे घरचेच मानू हाव सांगतस चंदू कोणत्या खुर्चीवर बैस. बाबा बाबा मामन चांगले म्हणून बैसून सोडली नव्हे माय माव म्हणजे येत्ती गौरवस्को तुका. हाव सून दावन हे घरा येईल त्यांना माय माव म्हळ्यार कडकड येत आशिल्ली भिवून कडकड येत आशिल्ली तुका एक चूर आमगेल भई भीती ना माय मावाले त्राक बसशे ना तंतू अशी खुर्चेर गिरचेर बसशे नासिले कसा नसल्यार हे नेल्यार बसशे आशिल्ले तुका एक चूर आमगेल भई भीत ना पडे. हा नमगेल सावित्रीन सांगचे करेक्ट गो गायत्री कसं म्हळ्यार तेच नमगे ते मस्त खुर्ची नासिले आशिले 2 खुर्ची गो आणि एक हाचे खंयचे लोखंडाचे एक खुर्ची ते मडचून दवरचे आशिल्ले पळय तसले ते आमी मडचून कितें मुल्ले दवरचे आशिल्ले. मिगेल अन्नाक आनी अम्माक मस्त प्राय दिलेले न्ही गो तांकां चमकूचे दायना आशिल्ले तशें जावन ते 2 खुर्चेरी आन आनी अम्मा बसता आशिल्ली ती आनी ही नेतानी आपयल तेन्ना ते मडचिल खुर्ची सोडवान बसत जाता आशिल्ले तशें जावन तांगेल्याक मस्त लोक म्हळ्यार ही बैसून उलयता आशिल्ली तितल्यांची. आतां काल बदल जाला घर तूं जाय जाल्यार तितली खुर्ची आसा ती आरामार बैस तुवा ते सोडी गेला आशिल्ल्यांची ते कसं की विषय म्हण सांगका जाल्यार सांग. आणि काय ना आमगेल नंदिनीक सोयरीक पळय येत असेल की म्हण. हो कसं की पंचायतीक दत्तस सोयरीक गिरीक म्हणतस ती गायत्री कसं कित म्हणू तई कोचून पळयता हंग सम ऐकना एक ऐकला रे एक ऐकना पळया कसं नाही पण एक मसाला असला रे म्हाका एक गंमत जाता. हो सावित्रा का सुब्राय मामू गायत्री प्रभईसून पट्टांग मारता ती हांव येयला रे तोंद्र दत्त की तोंद्र जावचे असला रे वापस वत हांव. इतले दिवस नातिले आज कसं गो तुगेले अगले वेसो हो हो खंय की तुका थंय सम ऐकनी दिसता ताका हांग घेवन सम ऐकून चामणा येईल की म्हण नव्हे यो गो तू येवक तिच्या बा. सून येईल मागीर म्हणतारो भारी जुनूदल्ला राब करता ताका. हो सुब्राय माम हंगा आसवे म्हाका दिसिल्ले ना हांव लेकिले बरी मायनी सून पटांग मारता आसा ती म्हणून इथे म्हळ्यार इतले वेळाक सादारण सुब्राय मामू पेंटा भायर सरता नव्हे सुमार काळ जालेले नव्हे खंय भायर वचन अशी आज खंय की भायर चमकला दिसता म्हण लेकिले हंगास. हा वच खासील गो मारे ती कसं करचे रघुराम मेळलेलो ना म्हाका आनी रघुरामाक पयर खंय की बारा मुखार पडलेले म्हण कितें जाल्ला बा कोण की कसं की जोर करता आशिल्ले म्हळ्यार हांव विनायक लोट्टो रिक्षार वता आशिल्लो सामान हाडच्याक तेन्ना पळयले वरी जाल्ल्या बा कसं खबर. न्ही तू सांगता आसल्यार सांग राती घरान तू कस की जोर जोर ऐकत आशिल्ले आतां म्हाका प्राय जाल्ला न्ही गो समजावन न्हीद येना गो तशें जावन वचचे की ऐकत आशिल्ले. अप्पा देवा सुनेलद्रक भारी प्रताप दाखयतास हो. आनी सावित्रका तू इथे उलयताना यो गो पौर्णिमा ये गायत्री घरा बागला कोणा इल्तद ना तांकां बश्य सांगता म्हणजे कसं परिज्ञान नावे तुका उठा जाग सोड दी तिका. तू थंयच बैस गो गायत्री
पौर्णिमा हंग हिगेलक बसतली ही आणि ती मला कसा कसा दोस्त नव्हे लगलगी बैसून उलयतली ती या पौर्णिमा तू हंगा आमगेल ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ ತಿಗೆಲ್ ಸುನ್ನೆಲೊಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟಂಗ್ ಮನ್ ಬೆಶಿ ಪೊಳಚಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದತ್ತ ಆಯ್ಚ ಕಾಲಂತೂ ಮಾಯನಿ ಸುನ್ನನ ಒಟ್ಟು ಬಶ್ ಮಣ ಭಾರಿ ಅಪ್ರೂಪ ಏಕ್ಲೆಲ್ ತಾಣ್ ಪಳಲ್ಲ ಏಕ್ಲೆಂಗ್ ದಾಯ್ನ ಏಕ್ ಉತ್ತರದಲ್ಲರಿ ಏಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ದತ್ತ ದಲ್ಲ ಹಂಗ तुम्ही ಚಂದಕೊನು ಪಟ್ಟಂಗ್ ಮತ್ತ ಬಸ್ಲಿ ನವೆ ಖುಷಿ ದಲ್ ಮಕ್ಕ ತಷ್ಟವನ ಹವಂಗ ಇಲ್ ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ हा होई गो आम्ही सुनेक चंदकोन पळोवंक घेतल्यार तांणी वरे आमकां चंदकोन पळोवंक घेतात न्ही गो म्हाका दुसरं नाही सून दुसरं नाही पळे रामर बैस गो हा तो सुनेक चंदकोन पळोवंक घेता भैया बा तितलेची कसं की खुर्ची रे बैस नासिले नेलार बसशील आम्ही आता कानाचंग पळले म्हण कस की चिक्की तू होडताळेल उरलेल म्हण किदल्ले नाही मग पूर्ती ऐकनी तसं निमगिलेले हा मिगेल सुन्नेक जोर केलेलं नाही अब्बा पुढे कालंतू सुन्न मला माय मामक भिवका आसिले आता काल बदले त्याला तशेनी भिवका म्हणना तू आरामाते बैसा म्हण पुरा सांगिले मिगेल टाळेची के जोर नाही गो तशा तुक तशा ऐकल दिसता आणि आज कसं रंदप केलेल तुम्ही आमगे ते कसं रंद असता सावित्रक्का तुमगेल म्हणके आमगेल काय होड घर आणवे पुरा काम हांव एकल्यान करून घेऊ का हांव कालचे थोडे जिरमिरे कडी आसिले आनी पयर तळलेले हापळ वडी आसिले तितलेच आनी कसने करच्या वच्चानी आनी कसने दव तुके लायक सून मेळ्ळी ना येता पुरा काम तिने करची की म्हणून म्हळ्यार अंगणा झाडचे रंगोली घालचे कडे री ती वासरीन केन्नाय दिसता बा म्हाका तू दिसता ना आरतना म्हळ्यार तुमगेले वासरीनी आमगेले थंय बाल्कनी कसं ना बातक म्हणटा ती बायरची कूडच मग ते जगली सांजशी जगली वासरी बायरी हांव ते अर्ध कपाट दवरनो एक स्टोर रूम शिकोवन घेतला हां थंय कसं नाही पण काडच्या आनी येता न्हय तेन्ना तुमगेले वासर दिसता म्हाका केदनाय ही आसता लायक रंदप करता दिसता पण बोळ येता आसता केदनाय हांव कसनी काम करना पुरा सुनेन करची म्हण कशी उलयती ही तशी नाही पौर्णिमाका माय पाप पुरा काम करता ती हांव तांगेल हातमुळान थोडे काम कोण दी तितलेंची हांव हे रंदपनी सिक्का नवे तशें जावं न्हू पळय मांयक सोण दितकी पळ सुना मांयक तकीच सुना कसं नाही दावो आमगेल विनायकन लव मॅरेज कोण घेतलं सयत चांग चल्ली घरा आयली नंदिनीक अशीची म्हणया हेंची गांवची चल्लोची पळोवंक घेतला की म्हण न्ही म्हाका समजत ना कसं की सुद्दी ऐकल बरी हे जाल्ले तुम्ही खंयचे चल्ले पळयला की तिका तिगेले डिग्री औंद जाता मू मिगेल दो तशी लव गिव करतल नाही गो आन मन दाखल चल्लेक वडिकोन घेवचे आनी हे गांवतूल चल्लेक आनी हांव दिना बा हांग तितले एक स्टँडर्ड म्हण कोण आसत गो कसं नसल्यार पळय बँगलोर बॉम्बे फॉरीन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया असल कडे खंयचे पळोवन दिवचे गो आनी के वेळच शिकून जावका नवे तिगेले सावित्रक्का फॉरीन म्हळ्यार विदेश म्हणू त्या खंयच्या गांवा नांव न्ही हांव अशी सांगता म्हण बेजार कोरनात पौर्णिमाका आमगेल नंदिनी ಹೊರಡಿಗೆ ಗತ್ತಲ್ ಚೆಲ್ಲಿ तिगेल वेरी असल पुरा अपप्रचार कोरनाका ಐತೆ आमगेल नंदिनीक आनू अम्मा अण्णा हुन्नी पुरा आसती आम्ही आमगेल चेल्लेक खंय पावोक की थंय पावयता ती आम्ही हे करता ती कसं नाही पळोवन करता ती तू अशी पुरा अपप्रचार करची सम नाही ते हांव कसं अपप्रचार केला कोणकी सांगिले नंदिनीक तू आत्ता पळोवन अशें पुरो हांव तिका सांज चड दुखून पळयला कळवे कशें की एक प्रीती विश्वासर सांगिले भारी जोरस गो तू ते कशें की कन्नडान म्हणटात न्हू मेत्तन कळ्ळी म्हणून भारी चालाकीस गो तू मिगेल उतरान तुका बेजार जाल्यार सॉरी पौर्णिमाका जाल्यार अशी चले चेडवल ಬಗ್ಗೆ उलोवच सम नाही म्हूण सांगिले तुगल पशी ಹೊಡ್ಡಂಗ तुगल माय माव आसती तन्नी कसने उले नीती तुगल कसंगो गायत्री सॉरी निम्गे तिगे लग्गी सारी निम्गू कवे
तसन हांव कसन म्हणलें माई पळय पौर्णिमा मिगेल क्लोज फ्रेंड तिका कसने उरलें म्हळ्यार रे हांव मुत्र बेश्ना सॉरी निमगे तिका ಸಾವಿತ್ರಿ तुगल सुनेन करेक्ट उलयला तीन सॉरी निमगोत नहीं फस्ट पौर्णिमान आमगेलाक सॉरी निमगोका कळवे कसन तुगल दुवेल वेर आपादन गल्ला गोतसले तिने त्या चिक्कालोचन करी आ सोडी ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ मिगेल परत हांव उलोनु तू कसल्याक निष्ठूर दत्ता म्हाका कोणकी सांगिल्लें अशी पकणे चल चांग जावन आसले री आमगेल नंदिनीक एक चांग जाव म्हणून एक सूक्ष्म तुमगेल कन्ना घालेले तुगेल सून अशी उलयली म्हाका भारी बेजार जाल्लें आसो तीन सॉरी निमगुका म्हणना तीन सॉरी निमगेल कुडले मगेल काय बेजार वचना सोडी हांवें येता आयता ए राब गो पौर्णिमा कशी दोगाल मदें ती एक सान फंड घाल्ले आत्ता आत्ता पिक्चर सुरू जाता ए गायत्री कित सोक्को तुका म्हणू तीन कसे की उलयल म्हणू तिगेल वेर त्या नमने उडची गो तुवें वस भितरी नुत्त भितर वसा ए सावित्री सुरवेरी तुगल सुन्ने जोर करची राब बाई तीन कसं सांगला पळे पेलगरचना तीन कसन सांगला म्हणू चिक्की आलोचन करी तुगल दुवेल ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ದಾವರಿ ಕಳ್ವೆ ದುಡ್ಡು ದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕಿಸ ವಚ್ಚಿ ಪಶಿ ಹಂಗ ಥೋಡೆ ವೇಳ ರಾಬ್ಲರಿ ಕಸ ಗಮ್ಮತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೊಳವಿ ಅತ್ತ